नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. जम्मू काश्मीरच्या डोडा जिल्ह्यात काल राती आतंकवाद्यांनी केल्ल्या भिरांकूळ हल्ल्यांत जखमी जाल्ल्या सुरक्षा दळाच्या 5 जवानांक आयज मरण आयलें. हातूंत एका अधिकाऱ्याचो लेगीत आस्पाव आसा. ह्या वाठारांत आतंकवाद्यांचो वावर आशिल्ल्याची गुप्त म्हायती मेळ्ळे उपरांत राष्ट्रीय रायफल्स आनी जम्मू काश्मीर पुलिसांच्या खासा कार्यदळाच्या पंगडान सोद मोहीम राबयिल्ली. हे मजगतीं आतंकवाद्यां फारपेटांत 5 जवान शहीद जाले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी लश्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांचे कडेन भासाभास करून घडणुकेचो नियाळ घेतलो. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी लश्कर मुखेली उपेंद्र द्विवेदी हांणी शहीदांक आर्गां ओंपली. केपेचे काँग्रेस आमदार एल्टन डिकोस्टा हांचे आड वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर हांणी दाखल केल्ल्या हक्कभंग प्रस्तावावेल्यान आयज सेगीत दुसऱ्या दिसा विधानसभेत प्रश्नोत्तराचें वर जावंक पावलें ना. आमदार डिकोस्टा हांणी माफी मागची असो आग्रह सत्ताधारी पक्षा कडल्यान जालो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आपल्या भुमिकेचेर ठाम रावले जाल्यार एल्टन डिकोस्टा हांणी हेर विरोधी आमदार हक्कभंग प्रस्ताव समिती मुखार दवरचो अशी मागणी करताले. सभापती रमेश तवडकर हांणी पयलीं 12 वरां मेरेन कामकाज स्थगीत केले. उपरांत कामकाज सुरू जातकच आरोप आनी प्रत्यारोप सुरूच उरिल्ल्यान सभापतींनी 6 वरां मेरेन सभाघराचें काम तहकूब केलें. दनपारच्या 12:30 उपरांत शुन्य वरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचो प्रश्न वरांत जाल्ल्या बोवाळाचो संदर्भ घेवन सभापतींनी प्रतिश्ठा आनी सन्मान राखपाचो उलो मारलो आनी हो विशय हांगाच सोंपता अशें सांगलें. कांदोळे हांगा सुवारीस नांवाच्या मनशाच्या घरांत ताजो खून करपाची घडणूक घडल्या ताजी चवकशी सुरू आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी विधानसभेत दिली. आमदार मायकल लोबो हांणी लक्षवेधी सुचोवणे वरवीं ह्या खुनाच्या घडणुकेचेर सरकारान लक्ष घालचें अशी मागणी केल्ली. सामान्य मनशाच्या संरक्षणा खातीर गोंय सरकार वेगवेगळ्या मार्गांनी यत्न करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. बंदर कप्तान आनी गणपत विद्यापीठ हांचे मदीं आयज पर्वरेच्या सचिवालयांत बंदर कप्तानचे मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांचे हाजेरींत एक कबलात जाली. ह्या कबलाती प्रमाण बिठ्ठोण्याच्या मॅरिटायम विद्यालयांत दर्यावर्दी शिक्षण आनी प्रशिक्षण दिवपाचें थारायलां. ह्या कबलातीनुसार शॉर्ट टर्म कोर्स तशेंच लाँग टर्म कोर्स दिवपाचें प्रावधान आसा. शॉर्ट टर्म कोर्सांत पावर बोट ऑपरेटर, पर्सनल क्राफ्ट ऑपरेटर, हाय स्पीड क्राफ्ट ऑपरेटर, जेट स्काय ऑपरेटर, क्राउड मॅनेजमेंट आनी पॅसेंजर सेफ्टीचो आस्पाव आसा. लाँग टर्म कोर्सांत शिपिंग आनी लॉजिस्टीक मॅनेजमेंटाचेर MBA डिग्री तशेंच हेर कोर्साचो आस्पाव आसा. काँग्रेस राजवटीच्या काळांत फाटल्या एका वर्सांत कर्नाटकांत वेगवेगळ्या घोटाळ्या सयत बायलांचेर अत्याचाराच्या प्रकरणांत वाड जाल्या. भाजपान नवी दिल्लींत आयज घेतिल्ल्या एका पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे हांणी असो आरोप केलो की मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या हांणी वाल्मिकी डेव्हलपर्स कॉर्पोरेशनाच्या पयशांचो दुरुपयोग केला. कर्नाटक सरकार काँग्रेस हायकमांडाचो ATM जाला. वेगवेगळे तरेचे घोटाळे, बायलांचेर अत्याचार आनी गुन्यांवाचें प्रमाण वाडत आसा. देखून सिद्धरामय्या हांणी राजीनामा दिवचो अशी मागणी केली. मैं सिद्धरामैया को मांग रखती हूँ, सरकार को मांग रखती हूँ, केवल वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं, आपने हर एक कॉर्पोरेशन में पैसा लिया है, उसका जांच होना चाहिए. केवल वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं, ST कॉर्पोरेशन नहीं. ऐसा माहौल कर्नाटक में चल रहा है. अभी इसका पूरा जिम्मेदारी सिद्धरामैया का ऊपर है. सिद्धरामैया खुद फाइनेंस मिनिस्टर है. सिद्धरामैया कहने से मूडा का घोटाला भी हुआ, उसका बीवी साइट लिया एंड उधर साइट दिया. वो खुद का डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धरामैया को खुद का डिस्ट्रिक्ट है, खुद का सिटी है. एंड 187 करोड़ रुपया हैदराबाद गया, रत्नाकर बैंक को गया, अलग अलग दुकान को गया. ये इसका पीछे सिद्धरामैया है. सिद्धरामैया इस्तीफा देना चाहिए. सिद्धरामैया को हाईकमांड
तुरंत सीएम पद से हटाना चाहिए एंड जांच करवाना चाहिए, ये हमारा मांग है। महाराष्ट्रात मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेचेर आषाढी एकादशी निमतान भाविकांक घेवन पंढरपुराक वचपी एका बसीचो धपको ट्रॅक्टराक बशिल्ल्यान 5 लोकांक मरण आयलें जाल्यार 42 जण जखमी जाल्यात। जखमी जाल्ल्या भाविकांक लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्यात। हो अपघात नवी मुंबईतल्या पनवेल लागसार काल राती जालो। ह्या बसींत वट्ट 54 भाविक आशिल्ले। ह्या अपघाताबद्दल पुलीस अधिकारी विवेक पानसरे हांणी अदीक म्हायती दिली। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे डोंबिवली निर्जे लोड़ा ये परिसर के 54 लोग एक प्राइवेट बस से पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी के लिए जा रहे थे। आडले गांव के बाजू में एक ट्रैक्टर से ये लोग डैश करके इनकी बस जो है वो बाजू में दरी में गई थी। इसमें अभी तक 42 लोग जो है वो हमने एमजीएम हॉस्पिटल में शिफ्ट किए हैं। 3 लोग जो अत्यवस्थ थे वो सरकारी हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया है। जख्मियों से अभी तक डॉक्टरों ने ये कंफर्म किया है कि 5 लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है और बाकी के लोग अभी उपचार ले रहे हैं। व्हीआयपी पक्षाचे मुखेली आणि बिहाराचे आदले मंत्री मुकेश साहनी हांचो बापूय जेतन साहनी हांचो आयज दरभंगा हांगा तांच्या जाणट्यांच्या निवासस्थानाचेर अज्ञात मनशांनी खून केलो। गांवांतल्या आपल्या घरांत तो एकटोच रावतालो। धारदार शस्त्रांनी ताचेर वार केला अशी माहिती पुलीस सुत्रांनी दिल्या। राज्य सरकार ह्या प्रकरणाचो गंभीरपणान विचार करून ताचेर फावो ती कारवाय करतले अशें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी सांगलें। मुकेश साहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है। खून करतल्याचेर बिहार सरकार निश्चितपणान फावो ती कारवाई करतले असो विश्वास केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर हांणी उक्तायलो। मुकेश भाई की पिताजी की हत्या, मेरे पिताजी की हत्या, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि धैर्य और साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए और हत्या करने वालों के विरुद्ध में कार्रवाई निश्चित रूप से बिहार सरकार करेगी। गोंयच्या वेधशाळेन गोंयांत सध्या रेड अलर्ट जारी केला। ताका लागून येता ते 24 वरांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत कांय दीस घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान तिळारी धरण भरला आणि त्या खातीर उदकाचो विसर्ग सुरू केला। धरणाची 4 दारांतल्यान विसर्ग सुरू जाल्ल्यान 46.38 क्युसेक्स वेगान उदक भायर सोडला। गोंयच्या हंजुणे धरणाची 4 दारां उक्ती करून उदकाचो विसर्ग सुरू केला। पुराय अस्तंत दर्यादेगेर आनी गुजरातात आयज उटंगाराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। कोकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, सौराष्ट्र आनी कच्छ वाठारांत घोग्यांनी पावस पडटलो। ह्या वाठारां सयत केरळातय पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। ओडिसाच्या दर्यादेगेर उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान गुजरात, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकात पावस सक्रीय जाला अशें भारतीय हवामान खात्याचे वडील शास्त्रज्ञ R.K. जेनामनी हांणी खबराकारा लागीं उलयतना सांगलें। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।